तेसलोनिकारांक पावलुचें पयलें पत्र 4 देवाक मानपाचें पवित्र आनी प्रिती मोगाचें जिवीत. शेकी भावां भयणीनो, सुमया जेजूच्या नांवान आमी तुमकां विनोती करतां आनी पोरातून मागतां तें हें. देवाक मानोंक कशे भाशेन तुमी जिवंक जाय तें तुमी आमचे कडलें शिकल्यात. तशीं तुमी जियेतात खरें, पूण तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुदारूंक वावरात. सुमया जेजूच्या नांवान आमी तुमकां शिकवण दिल्या ती सगळी तुमी तर जाणत. देवाक जाय तें हेंच, तुमी पवित्र जाल्लीं, कामचार तुमी पयस करचो. देवाची वळख नासलेल्या राष्ट्रां परी तुमी कुडीच्यो वंडावण्यो बागोवच्यो न्हय, पूण जण एकल्यान पवित्रतायेन आनी माणसुगेन आपले पत्नीच्या सांगाता जिवंक जाणो जावचें. हे बाबतींत कोणेच आपल्या भावाक उणीत करूं नये आनी ताका फटोवन ताचो आदाव काडूं नये. आमी तुमकां आदीं हें कळीत केलां आनी देवा मुखार अशी शिटकावणी दिल्या. असल्या सगळ्या पातकाक सुमी कास लायतलो. देवान आमकां कामचारी जावंक न्हय, पूण पवित्र जावंक आपयल्यांत. म्हणटूच जीं कोण हे शिकवणेची बेपरवा करतात तीं मनशांची न्हय, पूण तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या देवाची बेपरवा करतात. एकामेकाच्या प्रिती मोगा संबंदी आमी तुमकां बरोवची गरज ना, तर एकामेकाचो प्रितीमोग करूंक देवान तुमकां शिकयलां आनी आख्खे मॅसेदोनियेंत सगळ्या भावां भयणींताय तुमी अशें करून आयल्यात तें खरें. तरी आसतना तो अदीक अदीक वाडत वचूं दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागतांव. आमी तुमकां सांगलां तशें शांतीन जिवंक वावरात. जण एकल्यान आपआपलें काम करचें आनी तुमचे हात पांय जोडून पोट भरात. अशें करून दुसरो लोक तुमकां मान दितलो आनी तुमच्या गरजांक कोणाचीच मदत मागूंक तुमकां पडची ना. सुम्याचें दबाजीक येणें. भावां भयणीनो, बरवंसो नासलेल्या हेरां मनशां परी तुमी कोणती बरी जायना जावंक, मरून गेल्यात तांचे विशीं सत तें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनरुज्जीवन जालो म्हूण आमी तर सत मानतांव. तेच परी जेजूचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत तांकां देव ताचे बरोबर हाडटलो. आमी तुमकां आतां शिकयतांव ती सुमयाचीच शिकवण. आमी जिवी आसांव ती सुमयाच्या येण्याक देव अजून जिवी दवरतलो ती मरून गेल्यांत तांचे आदीं सुमयाच्या सांगाता आसची ना. कित्याक हुकूम परगट जातलो, धर्मदूतांचो ताळो घांसतलो आनी देवाची तुडतुडी वाजतली तेन्ना सुमी आपूण काश्या स्वर्गार तावन देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून मेल्यांत तीं पयलीं पुनरुज्जीवन जातलीं. उपरांत आमी जिवी आसतल्यांव तीं देव अजून जिवी दवरतलो तीं क्रिस्ताक अंतराळा मेलचे खातीर आमकां ताचे बरोबर खुपांचेर उखलून व्हरतले. अशें आमी सुमयाच्या सांगाता आसतल्यांव सदांकाल. म्हणटूच हीं उतरां मनांत दवरून एकामेकाक घोटाय दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.